इलेक्शन नहीं डालेगा, वोटिंग नहीं डालेगा। हमारा घर टूट रहा है, कैसे वोट डालेगा हम लोग? लेकिन कुछ फायदा नहीं है। क्या किधर मरगांव बुलाता है, हाँ। आता है, आओ हम लोगों को घर और बनाने करना पड़ा है, बनाने का टाइम भी नहीं आता है। पंची में गया था, इतना भाषण बोला है, गरीबों को इतना मकान देगा, 2 करोड़ देगा, 3 करोड़ देगा, किधर देगा? तेरा मकान हम लोग को नहीं चाहिए, जो है हमारा तो रहने दे। It is based on the directives of High Court that is given to us to do this work, to carry out the demolition based on the contempt of court. So what is exactly contempt of court? It is a directives to clear the whatever illegalities carried out by the concerned persons and based on the information and data submitted by Navy. Yeah, height restriction Height restriction. It is based on the height restriction. How many houses are being sir? Till date, we have already got a direction for 11 houses, but some others are also awaited. We don't know what time the direction decision will be given. Based on that, we will try to process it. हे घरा मोठा पळय, हे तुम्ही हायटा लागून मोठा या घरा आणि ना म्हटल्यार हिंगासर 200 घरा आसतले आणि 200 घरा तुम्हीच पळय या घराक हे मोडपाचे हे कारण कितें आहे? ही जॉईंट घरा आसा आणि एक पॉइंट अशी केलेले आसा की आमकां दिसून येता की अशें हे घराक मोडपाक म्हणल्यार आमकां हरेसमेंट करता अशें जाल्या. कित्याक खबर आसा आमची हे पळय तुमकां दिसता ही हायट कितलो आसा आणि घरा कितलो आसा अशें म्हणून जाता काय सर? सो हेका लागून हांव म्हणटा कितें हेका आमचे गव्हर्मेंटाक सांगता की 200 घरां आसा आणि हे मोडपाचे म्हणजे कारण कितें आमकां खंय ना खंय आमकां कितें तरी आमकां कांयच खबर ना. सकाळी वयता आनी सांजेर येतात घराक. आता चडान चड 1000 लोक रावता, 500च्या वयर आमचे वोटिंग आसा सध्या. आता आम्ही चितला आम्ही वोटिंग कोणाक करपाचे ना, कोणाक करपाचे ना. आमची घरां आम्ही कष्टान बांधल्यात ती रावना. आम्ही किती करपाचे? रस्ते रावपाचे सगळे केले आम्ही, रोड सगळे केले आणि आता तुम्ही येता किती चितला तुम्ही? इलिगल म्हणटा जाल्यार आमकां गव्हर्मेंट रस्तो कशें प्रोवायड केलो, ही लायटीचे खांबे तांकां दिश्टी पडनात, ते कशें आमकां लायटी कशी प्रोवायड केली? इलिगल तेन्ना इलिगल म्हणटा दिवपाचें आशिल्लें, आमकां परमिशन दिली कशी? लायटी परमिशन कशी दिली? नळाक कशी उदक कशें येयलें आमकां हांगा? रोड कसो येयलो आमकां हांगा? सो गव्हर्मेंटाचोच न्हू. आनी आयज तुमी म्हणटा की इलिगल म्हणून 15 वर्स जाली आमी हांगा रावता घर घेवन, आणि इतले वर्सां केन्ना इलिगल इलिगल कशी जाली? आमी जे सेल डीड रजिस्टर करता गव्हर्मेंटूच पयशे घेता न्हू. पंचायत तुमकां जर दिसता हे फायनल झोनान आसा, इलिगल आसा, तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करपाक ओनराक आमचे कित्याक दिले? लायटचे परमिशन, पीडब्ल्यूडीची परमिशन कित्याक दितात? खंयचे परमिशन इलिगल म्हणटात? म्हटल्यार पयशे घेवपाचे आणि कामां हे करपाचे आणि आमच्या अशा मनशान फसपाचे. इलिगल खंयच्या वयल्यान खंयच्या दिसा मागीर तुम्ही रजिस्टर ऑफिसान वयता पळय, आमी सेल डीड करपाक तुम्ही डायरेक्ट म्हणूंक जाय ती इलिगल जागा आमी घेयना तुमच्या कडल्यान पयशे आणि तुमचे सेल डीड बी करना. तुम्ही रजिस्टर कित्याक करता? खंयच्या बेसिसचेर करतात? Feb 6 मोदीन म्हटलें कितें आपूण घर दिता तुमकां, रेशन दिता. आमी कितें म्हणटा आमची घरां आसा पळय तीच दिया न्हू, कित्याक मोडटा? PM मोदीक आमी रिक्वेस्ट करता की आमची तुम्ही गोव्यान येता न्हू तेन्ना हिंगा यात, पळयात हिंगा घर आमची बंगलो ना, ते मिडल क्लास फॅमिली आमी. आज पळयात सकाळी कळ्ळें यांचे घर हे करपा येता, आमी कामां वचपाची मनशां घरा कडेन रावली. कशें वचपाचें आमी कामां? आमकांय दूख जाता न्हू. आतां सगळ्यांनी भांगार विकून लोन काढून हे घर घेतलेले आसा, ते अजून फारीक जावं ना. आणि आता एडवोकेट काढपाचो, झेरॉक्स मारपाचे कितलो टायम वेस्ट जाता. कामार सुट्टी दिता. आता आमची भुरगीं 10th स्टँडर्डाक आसा, 9th स्टँडर्डाक आसा, तेंचेर कितलो इम्पॅक्ट जाता तो? आपने मंदिर बांधा, भगवान के लिए मंदिर बांधा, हम लोग मानते, भगवान को सब लोग मानते हैं, बराबर, लेकिन जिंदा इंसान को आप बेदखल कर रहे, घर नहीं दे रहे, क्या फायदा है? वो करोड़ों रुपए आप मंदिर के लिए दे रहे हैं ना, वो इधर आके देखो लोग क्या कर रहे हैं, कौन से झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसे मिडिल क्लास लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं. 10,000 के 15,000 20,000 पेमेंट है, उसके ऊपर किसी को ज्यादा पेमेंट नहीं है. मंदिर के लिए, भगवान के लिए घर बांध रहे हैं ना, तो जीते जाते इंसान के लिए भी घर दे दो ना आप. क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बुलडोजर लाके सबको नहीं, तो आप बोल रहे हैं ना नेवी को प्रॉब्लम है. एक काम कीजिए, जो नेवी का जेट जाता है ना उधर से कुछ उड़ाइए इधर, एक साथ लोग मर जाएंगे. वो घर टूट के रास्ते पे रहने से अच्छा वो घर के अंदर मर जाएंगे हम लोग. ऐसा तो कुछ तो करो आप लोग. घर एनक्रोच लँड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल
हे प्रायव्हेट लँड आम्ही विकत घेतला आणि कायदेशीर सेल्डीड आहा, म्युटेशन आहा, सगळे आहा आमच्याकडे. आमचं म्हणणं एकच, जर तुमका हे प्रॉब्लेम जाता एव्हिएशनाक, तुमच्या आयटीचे कितें आसला, हे घरा ही 15 वर्ष आला, 10 वर्ष आला, इतली वर्सां न्हिदलेले तुम्ही. हा, इतली वर्सां न्हिदलेले. हांव कितें म्हणटा, हे सगळे डेलिबरेट चल्ला, कितें तरी हांगा फिशी आहा अशें म्हाका दिसता. हे माझे मत, दुसऱ्याचें म्हाका खबर ना. हे डेलिबरेट चल्ला, हे आमकांच पिन पॉयंट जाता. कित्याक लागून लाईट खांबा पाहिजे. हा, हे लाईट खांबे आहा, यांची हाईट मॅटर करना, फाटल्यान दोंगर आहा. हा, तुम्ही ते ह्याच्यार वचून त्या ब्रिजाचेर रावन पळया, ही एरिया दिसती पडना, डोंगर दिसता, ते प्लेन वयल्यान येता. आणि दुसरी गोष्ट, प्लेन चड पयशान वयता. नाल्यार थिंगा जावन पळया, तुम्ही कॅमेरा व्हरून पळया, प्लेन येताना मागीर तुमकां कळटलें. ओके, फनाल झोनान आमी आहा, ना म्हणना हांव, पण इतली वर्सां खंय न्हिदलेले तुम्ही. हा, इतली वर्सां न्हिदलेले खंय तुम्ही. आत्ताच हो कितें जाला, हे म्हणजे कितें तरी फिशी चल्ला हांगा. हांव कोणचें नांव घेयना, पण हेचेर आमकां न्याय जाय. आणि हांव कम्पेन्सेशनाक मागता. तुमकां जर नाका हांगा रावलेले, आमी वयता, आमकां कम्पेन्सेशन दिया. आजचे रेटीन आमकां कम्पेन्सेशन मेळपा जाय.